केन्ना मेळ्ळो दिश्टी पडलो तुमकां हांगा? हय एक वरा पयलीं मातसो आमकां भायर दर्यार दिसलो कितें म्हणून तें आमकां कळोंक ना. ते मागीर पळय तेजेर कावळे आनी घोणींनी जेन्ना तेजेर अटॅक करपाक लागले तेन्ना आमकां दिसलें कितें व्हडलें एक तर हांगा कितें जाता केन्ना केन्ना चुकोन डॉल्फीन बी लागता. पूण हे मागीर जेन्ना लागीं आतां दिसलें कितें की हें व्हडलें कशें तरी एक लक्षण आसा आनी तेजेर मागीर आमकां कळ्ळें की हो बाबा देव मातसो जावं शकता. म्हणून मागीर आमी कितें केलें कोस्टल PI कॅनल साहेबाक आमी फोन केलो. तेंचे पुलीस स्पॉटार पावल्यात. मागीर आमी येवन पळोवन गेल्यार आमकां कळ्ळें कितें देव मातसो. मागीर आमकां अशें कळ्ळें की हाची जी शेपडी आसा ती घालचिपाक लागल्या. आतां ते ऑलरेडी बाबा ते फॉरेस्टाचे मनीस येवन ते पुरून बी हांगा आयल्यात. ते फक्त ते वेट करतात तांकां ऑर्डर येवपाक JCB जाय त्या कारणान ते रावल्यात. JCB येयल्या उपरांत ते म्हाका दिसता शेपडी दुसरे कडेन लागल्या. शेपडी घालचिपाक लागल्या बिचार. ती बॉडी लागल्या ही तळपण लागल्या. बरें हांगा आतां ती तेजी वेगळे वेगळे पार्ट्स पडलेले आहा पळय अवशेश पडलेले आहा ते कावळे घोणी खातात ते खंय बांयक बी उडोवपाचे चान्सीस आहा न्ही? तशें कांय ना. ते सगळो हो जो प्रोसिजर आसा तो सगळो फॉरेस्टाचो आसा. तितून आमी कांय करूं शकना. कित्याक वेल जावं तुजे आमी कासव हे सगळे अंडर फॉरेस्टा येता आनी आमी फक्त ताका इन्फॉर्म करता. लायफ गार्डाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला. हे सगळें तेंच्या अंडर आसता. बरो भायर आसल्या कारणान तो खंय लागत म्हणून कळना. तो वारो आसा ह्या कारणान म्हणून ते वॉटेन पावलो आनी तो आयच्यात म्हाका दिसता ते दफन केल्याक म्हाका दिसता खूब बरो फुडल्या बरो. कित्याक खबर आसा हांगा जायती सुणी येतात. ह्या वासान समज फाल्यां सुणेन समज खंय तरी तेंचेर हें केलें जाल्यार फाल्यां इतको लोक ट्युरिस्ट जो भोंवता तेचेर अटॅक सुणें करूं शकता. हेचेर हें म्हणटा ते सारकें डेलिकेट आसा हें. वास येवपाक लागला न्ही सगळ्या कंटिन्यू हो वास आतां पळोवंक गेल्यार नॅशनल हायवे 66 आसा पळय थंय पासून वास येता. आतां तुमच्या बरोबर लोकांनी म्हाका खुबदां सांगला थंय पासून आमचो वास येता. असो आनी पयलीं बी पडलेलो हांगा केन्ना? हांगा बाकीचे पयलीं पडलेले आहा पूण तशें ते डॉल्फीन बी ते येतात गांजे बी म्हणटा ते येतात अशें. आतां हो मरणाक कारण म्हाका कांय सांगूंक शकना. कित्याक एक टायमार समज ताका लुचो लागूंक शकता. सेकंड थिंग जे भायर जे फीश करता पळय ते व्हडले ज्यो बोटी आसता पळय तांकां समज झाडार समज तो कितें जावन तेवूय थोडे डॅमेज करता. तशें बी जावंक शकता. ही कितें आसा ही भायली खबरी दर्यांतल्यो अशें. सादारण पयला कितले दीस दिसता? आतां म्हाका पळोवन गेल्यार एक 2-3 म्हयने बी जावंक शकता. खंय तरी हें जालो तो आतां खंय तरी तुफाना टायमार तो जालो बी आसतलो जावंक शकना. आनी आतां तो कितें जाला जेन्ना ह्या तुफाना टायमार तो जेन्ना उदक एक तडी लागीं मारता म्हणजे तडी आमी आमच्या हेतून तडी म्हणटा पळय तो खंय तरी तडी हेचेर तो पडलो आनी त्या बरोबर तो हांगा तळपण गांवांत पावलो. काणकोणच्या तळपण बिचाचेर एक देवमासो मृतावस्थेत आढळ्ळो. जेन्ना हो देवमासो हांगच्या थळाव्या लोकांनी पळयलो तेन्ना तेणी पुलिसेक आनी फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलें. आनी एक गजाल अशी की हाका तेकोनूच आनी एक बीच आसा गालजीबाग बीच. त्या बिचाचेर सुद्दां तेजी शेपडी आढळ्ळ्या. तेन्ना फॉरेस्टान वचून पयलीं ती शेपडी बारीक आशिल्ल्या कारणान ती डिस्पोज केली. वखलेन घेवन ती पुरली. आनी आतां ह्या लोकांची मागणी आसा की हो जो देवमासो आसा तो बेगोबेग पुरचो. कारण हेचे अवशेश आसा ते ह्या तळपण बिचाचेर सगळे कडेन पसरलेले आसात आनी कुत्री आनी कावळे आनी गिधां एक घेवन खंय वचत आसात. ताका लागून हांगच्यो बांयांनी खंय पडत किंवा आनी कितें जायत म्हूण लोकांनी भंय व्यक्त केल्ले आसा. बेगोबेग हो डिस्पोज करचो अशी लोकांची मागणी आसा.